पिसुल्लेच्या सरकारी माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाची बदली रद्द करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो। आमचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतले अशी शिटकावणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिली। पिसुल्ले सरकारी माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक डॉ. उल्हास गावकार हांची दुसरेकडेन बदली करपाचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी नाराजी उक्तायली। शिक्षणीक वर्स सुरू आसतना बदलीचो आदेश काडिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे लुकसाण जातले। बदलेचो आदेश सोमार मेरेन फाटीं घेवंक ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हूण पालकांनी ह्या आदी शिटकावणी दिल्ली। ते प्रमाण बदलेचो आदेश फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान मंगळारा विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो। विद्यालयाचो दर वर्सा निकाल बरो लागता म्हूण सांखळे खासगी विद्यालयांनी घातिल्ल्या भुरग्यांक सरकारी शाळेंनी घातली। आतां अशी जर मदीं मुख्याध्यापकाची बदली जाली जाल्यार विद्यार्थ्यांचे लुकसाण जातले। तेन्ना आतां हो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार शिक्षण संचालकाची भेट घेतली अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या। आम्ही तेच तुझे ऐकून आम्ही उभी राहिलो, आम्ही तेच पुढे चालवना, पण आज आम्ही डायरेक्ट स्कूलाच्या भुरग्यांना बहिष्कार घातलो। आमची भुरगी यायची ना, आम्ही सान मेले जर आमचा रिझल्ट दिना न्हू जाल्यार आम्ही थंयसून कशी घालची ना। आज आम्ही डायरेक्टर वयतली म्हणजे वयतली। आम्ही ते दीस सरपंचाचे ऐकून सगळ्यांची आशा धरल्याने येयली वापस, पण आज आम्ही कशीच परती सरची ना। आम्ही आज वयतली म्हणजे वयतली डायरेक्टराकडे वयतली। जर आमचा ह्यो प्रिन्सिपल सर हे जावन वयता न्हू, आमचो सर 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 we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, आमचो सर। गोमंतक टीव्ही खातीर पिसुल्लेच्यान सपना सामंत।